am just requesting you, don't increase to 250 kilo tons. I heard you. So now one more thing. It is not 50, it is 100. See, as per 2016 rules, You don't increase to 50. those who are generating more than 100 kg per day are called bulk generators. Yes. They have to manage. Earlier in I think Nobody is 10 years back, pollution control board आमचे हांगा उदक सगळे कंटॅमिनेट जाल्ले आसा सर. contamination No, madam. plant लावून करता. Plant लागत ना. जाल्ले आसा. It is because of your building. लोक इतके त्रास करून जेवपाक समस्या madam, बरोबर बसून वास येता. No, madam, listen. सो आमचो इतको तुमकां रिक्वेस्ट आसा. सो तुमी एज हांगा प्लांटाचे हे तुमी आमकां जाय ते सांगूं येता पण आमी कितें फेस करता न्हू सालिगांव ते आमकां खबर आसा. दीसभर आमकां कंप्लेनी येयल्ल्यो आसता. स्कुलांच्यान येता पेरंट्स कंप्लेन करता भुरग्यांक स्कुलान बसूंक गावना म्हणून. तुमी मुद्दाम वचून पळया सर. आता तू एकच मिनिट म्हणजे हांगा मिनिस्टर सांगले प्रमाणे हांगा कितली गार्बेज आसली बिकॉज आय वाज इन्वॉल्वड दॅट टाइम दॅट्स व्हाय आय नो व्हॉट वी डिड विथ नो ऐक तू आयकुपाक जाय आता आय लिसन टू मी हांगा इतली वेस्ट आशिल्ली वी रेमिडिएटेड वेस्ट दिस इज द फर्स्ट प्लांट व्हिच केम ऑन अ गार्बेज साइट आमी दुसरो बरो जागो पिड्या करूना एंड टुडे थिंग्स आर इम्प्रूव्हिंग यू सी सालमाना स्प्रिंग इट विल बी इम्प्रूव्हिंग आमचे गार्बेज I am ready to argue with you even for a day. I have no issue. I am talking to you. I am not arguing. Waste of Salman Spring also has improved. You check the reports of pollution control board. Waste जेन्ना तू treat करता तेन्ना तुगे improve जातलें. We are not dumping again. There is no dump. आनी हांगा पळय भायल्यान dump आसा. That is not our dump. It is your turn. And that is also 50% is already remediated, sir. 50% something is remaining now, which we have started now. Second issue is, and very important, all sarpanches I am telling you, most of the sarpanch out of 191 panchayats, there are only 29 panchayats which have sought authorization from the pollution control board, and out of that 15 has been granted by them. The High Court has been very harsh on this. 11th of July there is an order passed. In that I will just read one para, sir, because all sarpanches should be aware. Rashida point ankoy. आज आमी लिस्ट तुमकां धाडलें तो म्हणटा आमकां खबर ना अशें चलपा ना मुखार. I am requesting you, it will not work like this. Read this para, there are 30 para of the order on 11th July 2019. The state shall endeavour to see that a scheme is implemented, complete rural garbage scheme mara. The director is operating. They are made accountable for statutory obligations, who the sarpanchas, provided the Goa Panchayat Raj Act as well as non-provided Act. The scheme, I'll just read it so that everybody is aware. The scheme provides that failure to carry out duties and thereunder should be considered as a serious lapse on their part in discharge of their duties and functions, whose sarpanchas, and should attract stringent disciplinary action. Any act and remiss in discharge of this act shall attract the penalty of removal under the Panchayat Raj Act. So the High Court has been very clear. If these basic things are not done under the Garbage Act, then there could be even removal of the sarpanchas. Please take this seriously. I am not here to speak about any politics, but the rule is very clear. Please see that this is done. This court case came just 2 weeks back. Now again it is coming, I think next month. So this has to be done. There is no alternative for all sarpanchas and secretaries. See, we agree what you are saying. The 27 panchayati आहा सर, till 150, 180 is okay sir. Season, you are not taking season. 100 of capacity You have got wrong. During Christmas week, there was a problem. There was a overload, and all the garbage. See, now we are taking entire Porvorim. Porvorim was stinking once upon a time. इतलो वरी पंचायत काम करू Porvorim doesn't have the facility to bring the waste somewhere. Then it is going to be like a everywhere there will be waste. See, 27 पंचायतींतून 10 पंचायती कट मारचे पडटल्यो. 10 ते 15 पंचायती आसा. तू म्हणटा सिजनाक 250 जातले. 240. पण आता पळय जेन्ना 27 विलेजी येता न्हू ते सिजनाक सुद्दां आमी पळयला 100 to 125 टन जाता. जाल्यार 250 कित्याक हांगाच करूंक जाय? कित्याक एज अ सालिगांवकार हांव तुका सांगता सो की आमकां लोकांक विलेजीन इतके त्रास जाता. स्मेल जो येता पळय लोकांक जेवंक जायना इतको जाता. सो हांव म्हाजी रिक्वेस्ट तुमचेर आहा की 250 टन तुमी घेवं नाका आनी ते वाडोवपाक हे करूं नाका. 240 टन ऑलरेडी येता. आता सुद्दां 100 आसा ना कॅपॅसिटी. पळय काल जो सांगता 133 टन्स. आमकां तुमी हे दिया न्हू सर. एवरी डे यू कॅन कलेक्ट. काल कित्याक पळय एज पर माय दीस नॉलेज सर
100 to 125 133 tons is the average. 133 and you are saying it is 250. 250 in the season. Madam, Seasonal Madam, 125 is. Madam, can I? No, not like that. It is. It can increase to 150, sir. No, not madam, 250. madam, So you- much, It goes sir. up to 180 also. Sir, And go you ahead. just think of Sadigaon, sir. Because as a, Madam, listen to me. आता आम्ही म्हणतात फाल्यां कोण सांगना. So what happens in the season it goes up to 180, 185. And in that there are two aspects. Waste म्हणजे सगळी waste येत नाही. So तितून आमचे साली- Dry waste, तितून wet waste हा, dry waste हा. Wet waste चे आम्ही कंपोस्ट करता आणि त्याचे गॅस करता आणि इलेक्ट्रिसिटी करता. Dry waste it is further process and sent for incineration. Wet waste is a issue. आता तुमची विलेजची सगळी वेस्ट लागता and then you plan out for next 10 years at least. बघा तुमची वाटली मग त्यांना what you are going to do? खर्चाची वाढू शकता, sir. No, you cannot कारण say, आम्ही no, आम्हाला येतंय ना, See, sir. What can- construction license जे आहे ना, दोन वर्ष लागतात बरोबर सर. आय कन्स्ट्रक्शन लायसना जे आहा ती आम्ही दिना ती पंचायत दिता. जेन्ना एक व्हडली बिल्डिंग येता न्हू तितून 50 फ्लॅट असतात, 60 फ्लॅट असतात, 100 फ्लॅट असतात. पण as ती आम्ही per- दिना. आय म्हणजे कंप्लीट कर तू उलय ना. ती दिता आता तू वचोन जर पयशी दुसरी ह्या विलेजीनी कालाकोट जावं, कांदोली जावं, आसागांव जावं, अंजुना जावं थिंगा सगळी हॉटेल्स येता. सगळो वेस्ट वयतलो खंय. पण अशें एज पर द रूल कितें आहा जेन्ना 50 टनाच्या वयर समज 50 किलोच्या वयर समज तो गार्बेज तयार जालो एका खंयच्या हॉटेलाचेर जाल्यार तेंच्यांनी आपलो ट्रिटमेंट तेंच्यांनी करूंक जाय That is सो मशिनरी येयल्ली आसा This sir. is the High Court rules, right? हे High Court rule 1995 दिल्ली कालांगूट विलेज पंचायत. कालांगूट विलेज पंचायतीक दिल्ली, मागीर कांदोलीक दिल्ली. तेणी आपलो ट्रीटमेंट प्लांट घालचो, हॉटेलांनी घालचो, सगळे म्हणटात. मागीर फायनली ते रिव्हरान येवन पडटा, नल्ल्यान येवन पडटा. रातचे दोनांक हाडून उडयतात. ते तुमी इन्स्ट्रक्शन तुमी हे करपाचे न्हू सर स्ट्रिक्टली तुमी कोण आतां monitor करता? See, sir, I will just tell them one more thing. आसा सर मशिनरी येयल्ल्यो आहा जेन्ना 50 किलोच्या वयर जेन्ना कोणाचो गार्बेज तयार जाता हॉटेलाचो इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट सारको प्लांटाचे सकयल पडटा सर. आणि थंय न्हू त्या एरियेक इतको वास येता इट कॅन बी सडनली आतां जेवता दनपारां वास येता इवनिंग वास येता. So you can't predict when the smell will come. So they are facing lots of problem over there. As and when you think that smell is coming, तू धीरजाक फोन कर. Okay. We'll Take a message, girl. Take a message, girl. Let them come and verify. My WhatsApp no, sir. एक सांगू तुका हिंगासर सगळे जाण पंचायत सरपंच रागपणे धरचो न्हू. कोणाक कॅपॅसिटी ना सांगपाक की माझ्या विलेजीन घाल म्हणून व्हरलो प्लांट. हांव एक सांगता. ना आम्ही जाणा आम्ही सगळे जाण आम्ही सगळ्यात भोंवता आणि सगळ्यांची मेंटॅलिटी जी अशी आहा की आम्ही जनरेट करता तो कचरो खंय तरी ट्रीट जाता खंय तरी ट्रीट जावपाक जाय. नॉट इन माय विलेज. फायनल वर्ड इज दीस, नॉट इन माय विलेज. तू फाल्यां जर तर उबो रावशी की आपण करपाक रेडी आहा जर तुका दाणेरी लोक मागतले म्हणजे तू पॉलिटिक्स आणि फुडले बसपाचे सोडून घ्या. म्हणून कचऱ्या कडेन तरी पॉलिटिक्स करचे न्हू हांव म्हणटा. रिवायवल ना तेजो. तू बंद करूंक येशी रिवायवल ना तुका. तू चिंती नाका की आपूण बंद करीत जाल्यार फाल्यां पेपरार छापून हाडटले फोटो येतलो फ्रंट पेजीर आपलो आनी तू रिवायव जालो म्हणून. ना तू गेलो कात्रीक. तशें आहा तें. रिवायवल ना तेका की लोक सगळे म्हणटले की वो सेवियर म्हणून ही इज द सेवियर. नो, यू आर नॉट द सेवियर, यू आर द डिस्ट्रॉयर. सो लेट अस आता ही फॅसिलिटी केल्या आम्ही ती 27 पंचायतीक दवरया आणि जो वेस्ट वाडला तेंचो तेच्या खातीर आम्ही इम्प्रूव करतले. मशीन जे आमचे धाकटे आहा तेच काढून व्हडले घालतले. आनीक पंचायती ऍड करपाक न्हू. आणि जे तुम्ही म्हणटा की आनीक प्लांट येवचे ना म्हणजे आनीक प्लांट जाय ते इमिडिएटली करता आम्ही. अशें न्हू की आम्ही ते सोडले काम. पण 27 चे वयर ना तुका फुडले मिटिंगीक आम्ही मिनिट करता. तू यो आमच्या मिटिंगीक वील टेक दॅट रेझोल्युशन. ही इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द थिंग. तुमचो तो येऊन ना डायरेक्टर आनी का सालिगांव ना मारियो डायरेक्टर ना एकनाथ ताका इन्फॉर्म करूंक and other areas has been stopped. जेन्ना मनोहर पर्रीकर आमचो एक सीएम सीख जाल्लो तेन्ना असो ह्या प्लांटाचो कंट्रोल कोणाशीच नासलो. कोणूय मिनिस्टर फोन मारतालो आनी हिंगा धाडटालो.
आता तशें जावचें ना. कोलवारचो एक Madam, Kolwa, see, there is, you are also taking from the beach cleaning and from and from the roads. Plus 27.5. And that is given by the Department of Tourism. That is entire beach waste, entire beach collection waste. It is not that we are taking from Kolwa. That Kolwa Panchayat na. that information what you have got is wrong. You may kindly verify it and check it. It is not from. It may have come from, that must have been the last point where it must have collected it. But it is not from any panchayat. It is from the beach and it is then authorized from day one. So it is not. 16 onwards. 16 So can onwards. you give us the vehicle number and No, registration? definitely, whatever you want. We can- Madam, we can give you all the details you want. I'll and you make can a also- letter, sir. And not only that, from on our website of Finally, Science you give us all the. See what you do, And village also the panchayat of comes- Saligaon. It Village comes- panchayat of Saligaon, to me, you all take the this, na yet no, take the continuous dia. Yeah, not And also, But तुमका it जो should तर be a दिसता, correct, sir, correct की figure. या फुडें तुझं तुमका काय दिसता केन्ना वास येयलो, you come over here, call me, call him. Sir, we have I'm always there. We He have is given there. at 12 o'clock in the night. See, madam, when you are complaining, no, whoever, not you, whoever is complaining, please ensure that the people are not genuine. Because No, they are genuine. no, madam, they are not genuine. They are genuine. Madam, they are not genuine. In Nikruz, his message is always there Madam, on the WhatsApp. yeah, madam, I'm not taking any names. They are not genuine because when we have gone within 10 minutes, there was no smell. It has not happened once. Please ask Dheeraj. Please No, ask. because see, when No, they madam, are madam. coming- When there was smell earlier. Earlier. Now also, No, this madam, it is not. People who are doing a checkmate, they are required. But if you go totally against, then if this plant, We are not ना, I against know, this plant. असलो plant I'm जो तर saying नाल्लो, not to increase जाल्यार the- खुंय उडोवपाचो हो सगळो कचरो. You don't increase सगळ्याक to 250. वयता तिका कचरो दिसपाचो तुका. See, madam, असलो आख्या एक जाग्यार येवप आनी ट्रीट जावप. See, हे madam. important हा. Madam, it is like madam, it is like we are telling you. See, once Paigidi is ready, once Paigidi is ready, some small quantity of Pangim is coming here. एक 10 टन येता दिसाक. तो बंद जातलो. हांगा एक्सपेन्सिव ऑटोमॅटिक आणि ऍड जातले पण कशें एड जातले? So एड जावपाक आनी कशे ऍड जातले next meeting, you take the minutes of the next meeting. We will give you in writing that we will not expand increase the number of panchayats. सगळ्याकून पयलीं सीएम पर्रीकरान सांगलेले सालिगांव विलेज कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि कालंगूट सामको कोस्टल बेल्ट ना म्हटलें ना सालिगांव विलेज आणि कालामूट विलेज असे म्हणतात ते. Actually shade घातले पडटले. लिचेड टँक्स जे कोणे लिचेड टँक्स घालूंक ना लिचेड वत्ता त्याच्या खातीर एक तुमकां डायरेक्शन येतले की इमिडिएटली तुम्ही ते लिचेड टँकाचे काम चालू करप. फर्स्ट थिंग फ्रॉम इन द नेक्स्ट 4 days ड्रम्स तुम्ही घेया. कोण जो तर ड्रम्स घेवंक नाका हिंगासरली बिन्स घेया विला काढा ती बिन्स दवरा भितर वेट सगळी जितकी वेट गार्बेज येता तितली बिनांनी घाला आणि हिंगासर खाली करा. नाव एजिटेशन जे सालिगांवकारांनी केला जे सालिगांवचे लोक काल येऊन ट्रक अडवयला ते लिचड पडटा आणि ट्रक्स ओपन येता. वी आर फुल्ली विथ देम. वी हॅव टू अंडरस्टँड वन सिंपल थिंग दॅट वी कॅन नॉट ट्रबल एनीबडी. पार्राचे लोक बेजार झाले. पीपल फ्रॉम पार्रा ऑल्सो अपसेट. वेल्ला कणका ऑल्सो अपसेट. नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टांसून जे ट्रक्स येतात ते ओपन येतात. आख्याक वास घालीत येता. लिचड पडत येता. सो हेचेर आमी काळजी घेवची पडटली. आयज जे एनजीओ आहा हिंगासर आमचेर केस घातलेली हो कितें ते तेंचे एज्युटेशन चालूच आहा. लेट अस कीप देम असाइड. लोक तेंच्या वांगडा कित्याक गॅदर जालो आयज इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दोज ट्रक्स विच आर कमिंग. 27 पंचायतीचे जितके ट्रक येतात ते ओपन येतात लिचेड उडयता. प्लास्टीक फ्लाय जाता वाऱ्याक. अनहायजेनिक कंडिशनान ट्रक येवंक जायना. ते तुमी काळजी घेवची पडटली. 27 पंचायत विल हॅव टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स. जे चेंजीस हाडपाक जाय डायरेक्टर आतां आसलो हिंगा पंचायतीचो तेणे सांगला तुमकां लिचेड टँकीचे तुम्ही ऑर्डर दिया
कोणाक ड्रम्स घेवपाक जाय तुम्ही डायरेक्ट चॅक दिया हिंगासर आनी ड्रम्स व्हरा हिंगासरले. भायली घेवपाक जाय तुमकां ती घेया. 10 ड्रमां हाडपाक व्हडले हे प्रॉब्लम ना. टू सिम्प्लिफाय ऑल दीस प्रोसिजर्स ऑफ बायिंग अ ट्रक रायट फ्रॉम पंचायत लेवल टू डायरेक्टर अप टू मिनिस्टर हो सिम्प्लिफाय करूया. सीएमा कडेन मिटींग घेवया ऑफ 27 पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच और डेप्युटी सरपंच और द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ गार्बेज इन युअर पंचायत. आणि तुमचे डिफिकल्टीज किती आहात ते चीफ मिनिस्टराक सांगा. हु इज द फायनान्स मिनिस्टर who can take decisions along with the minister of panchayat, who can take decisions that Goa Waste Management Corporation is the nodal body who can directly supply it to you whatever you want, whether you want a garbage bin, whether you want gloves, whatever material you will require for solid waste facilities in your village including trucks, you can buy it from us. असे म्हणून चीफ मिनिस्टर जो तर डायरेक्शन दीत जाल्यार तुमकां सिम्प्लिफाय जातलें. सो यू डोंट हॅव टू रन विथ युअर फायल फ्रॉम पंचायत टू बीडीओ. बीडीओ इंजिनियराक दवर, इंजिनियर ना थिंगा, बीडीओ ना, लिव्हीर गेला, फायल थिंगाच उरली 15 दीस. तशें नाका. सो दीस वी हॅव टू टेक utmost care and see that this problem which is being faced by the village panchayat goes away and simplifies also. So that diffuse the situation. सालिगांवचे लोक जे काल येयल्ले कोणे बॉर्न केल्ले तेका पॉलिटिकल कलर दिवया नाका. ते कोण तितूंतले मागीर 2 जाण उठोवंक लागले म्हणले ओन्ली फ्रॉम सालिगांव एंड कलंगूट विलेज म्हटल्यार तेणी ऑस्ट्रेलियन्सय म्हणूंक ना. हांव आनीक भियेलो. सो लोक मागीर गॅदर जाता, आपले आपले कितें कितें आहा ते मनान कितें आहा ते उलयता की ओन्ली सालिगांव येदो व्हडलो प्लांट आमी जो बांदला हिंगा इज नॉट फॉर सालिगांव विलेज एंड कलंगूट विलेज. इट इज फॉर 27 panchayats of North Goa coastal belt, and only 27 panchayats will bring their waste here. आधी कितें आसलें waste पंचायत जेन्ना आमी स्टार्ट केलो प्लांट, पंचायत was only bringing 30% of the waste starting. कित्याक all the restaurants were dumping it somewhere. कोण तरी शेतान उडयताले, कोण रिवरान उडयताले. तांकां स्वता संवय जाल्ली एक रिवर आहा सायडीक थिंगा हायट येयलो थिंगा घातले वड चल काबार नुस्तीं खाता थिंगा, प्लास्टिकूय खाता आनी ते कचरोय खाता म्हणजे वेट वेस्टूय खाता. पण स्लोली लोक पळोवपाक लागले आयज स्वच्छता ही सेवा. प्रायम मिनिस्टरान फाटल्या दिसांनी पासून 3 दीस पयलीं आपूण बीच वचून साफ केलो. सो ही इज टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया यू हॅव टू चेंज युअर सेल्फ. टू चेंज युअर सेल्फ इट हॅज टू कम विदिन यू. सो स्लोली पीपल ऑफ नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट आर बिकम सेन्सिटीव ऑन दिस इश्यू. कोणाकूच नाका कोणे तरी व्हरोन त्या नल्ल्यान उडयल्ले, शेतान उडयल्ले, दोंगरार उडयल्ले, काजीपणाक उडयल्ले, खंय तरी दोंगराचे वयर वचून गाडी खाली करप बंद जाला. रोखडोच पुलिसांक फोन मारता आनी हाडटा आनी ताका अरेस्ट करता. सो हे सगळे जे इश्यूज आहा इन द विलेजीस ऑफ डंपिंग गार्बेज हॅज स्टॉप. दॅट इज वाय यू ऑल आर ब्रिंगिंग 100% गार्बेज टू द प्लांट. सो जी आमकां 30% येताली ती आयज म्हाका 95-96% येता. एक 4% हिंगा थिंगा पडटा आसतली अजून पासून. ती म्हाका दिसता येवपाक लागतली. वी आर नॉट गोइंग टू इन्क्रीज द नंबर ऑफ पंचायत. 27 पंचायत मीन्स 27 पंचायत ओनली वील ब्रिंग वेस्ट. आधी जो वेस्ट येतालो आमकां 90 टन सुमार येतालो, 100 टन्स येतालो, तो आयज इन्क्रीज जावन 140 टन्स ऑफ सिजनान. सिजनान तो इन्क्रीज जावन 200 टन्साचेर वयतलो. आता अपग्रेडेशन ऑफ द प्लांट जे आम्ही म्हणटा इज नॉट टू एड द पंचायत. इज टुडे पिलेन पंचायत इज डुईंग अ वंडरफुल जॉब बाय गोईंग एवरी हाऊस. कांदोली पंचायत, कलंगूट पंचायत and most of the पंचायत every house and collecting waste from the people's house. So 100% waste is coming. लोक जाणा आपल्या घरा लागीं कोण तरी येतलो आनी वेस्ट वतलो. सो आमचो प्लांट जो आहा 100 टन कॅपॅसिटी इज गोइंग टू इन्क्रीज टू 250 टन्स. वी हॅव गॉट ऑल द क्लिअरन्सीस to increase the capacity, not for adding the number of panchayats. I want to make it very, very clear to whoever is trying to misguide. Don't misguide. Plant is getting 27 panchayaticho kachro. आधी जो येतालो 90 टन्स येतालो, आता वाढून 140 टन्स जाल्लो ऑफ सिजनान. सिजनान 200 टन जाता. आनीक पंचायत हितून एड जावचे ना. तोच कचरो जो आदीचो येतालो आयज 100% कलेक्शन जाला. कित्याक घराघरांनी वचून कलेक्शन जाता. हे सेम आसागांवय पंचायतीन आयज ना फाल्यां जातले. लोक विचारतले तुमी घराघरा कडेन कित्याक करिना कलेक्शन.
Anjuna Panchayat also is slowly started doing a very good job. Savio is doing a very good job. सगळे हिंगासरचे पंचायत हा मिल्टन असो आणि कोण असो सगळे जण बरे काम करतात. Slowly they have realized that collection of waste from the houses is compulsory now. People want you to come and collect. आधी लोक नाल्या ओरण उडयताले. सो आमचे वाटेन जे कितें करेक्टिव्ह मेजर्स करूंक जाय ते आमी करूया. नॉट फ्रॉम द प्लांट साइड मीन्स फ्रॉम युअर साइड. आमच्या वाटेन म्हणजे सगळे पंचायतींनी आपले लिचड टँक, collection drums till you complete your lichard tank. Cover the garbage truck. Whoever doesn't have a garbage truck, buy a garbage truck with proper covering. When you leave your panchayat area and come here, see that nobody knows that it is something will smell, but just cover it properly with that garbage truck. एक हे असतं कवरिंग असतं दार पण वयर सकला जाता पाहिजे ते सारखे कव्हर करून हाडा. लोकांक त्रास करूया नाका. सालिगांवचे लोक सदांच पीसफुल, ते केन्ना एजिटेशन करिना. जे सालिगांव सिविक अँड कन्झ्युमर फोरम जे तेणी आमकां कोर्टान जे ते आदीसून हिंगासर प्लांट नाका म्हणून ते तेंचे एजिटेशन चालू आसलें. आनी तेंचे एजिटेशन जे आसलें ते हायकोर्टान आसलें, एनजीटीन आसलें आनी आमी तेंकां कंप्लायन्सूय केलं. म्हणजे आमी तेंचे कडेन बसोनूय उलयल्ले आनी कंप्लायन्स केलं. जे कितें करपाक जाय तितलें केलां आमी. आता आम्ही कॅपॅसिटी वाडयता कित्याक लागून? नॉट टू एड द पंचायत, बिकॉज यू ऑल आय हॅव स्टार्टेड डुईंग गुड कलेक्शन. सगळे लोक सेन्सिटिव्ह जाल्ल्या, लोक वेस्ट अराउंड खंय तरी आदी बरे व्हडले व्हडले उलयता. आय एम टॉकिंग अबाउट लॉयर्स, डॉक्टर्स, टॉप पीपल. आय एम टॉकिंग अबाउट द क्रीम लेयर पीपल यूज टू मेक पॅकेट्स ऑफ गार्बेज अँड थ्रो इट आउट. बट आपले कारान वताले, कोण दिसना ते पळयताले कट करून उडयले. आयज ते करिना कित्याक तुमी तेंकां फॅसिलिटी दिल्या. ही फॅसिलिटी तुमी जर वाले बंद करीत जाल्यार ते परतून दे विल बी फोर्स टू थ्रो. सो दिस फॅसिलिटी लेट अस नॉट स्टॉप टू द पीपल ऑफ नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट, स्पेशली 27 पंचायत. टील वी स्टार्ट अनदर प्लांट इन बायगिणी, टील वी स्टार्ट अनदर प्लांट इन साऊथ गोवा, सोसडो, सगळ्याक खंय प्लांट येवपाक जाय थिंगा येवपाकूच जाय. लोकांनी आयज चिंतचें पडटलें. नॉट इन माय बॅकयार्ड एटिट्यूड बंद करचो पडटलो. जर तुमकां गोंय स्वच्छ जाय, क्लीन जाय, प्रायम मिनिस्टराची ड्रीम जर सारकी जावपाक जाय. 2014 प्रायम मिनिस्टरान स्टार्ट केलें. 14 आमचो प्लांट चालू जालो. म्हणजे वी वर बिफोर प्रायम मिनिस्टर्स ड्रीम. म्हणजे गोवा वॉज फर्स्ट टू स्टार्ट अ प्लांट लायक दीस. सो लेट अस टेक हीज ड्रीम्स, आवर प्रायम मिनिस्टर्स ड्रीम्स फुडें व्हरया. लेट अस टेक इट फॉरवर्ड टू स्टार्ट दीस टायप ऑफ गुड 3 प्लांट्स. फाउंडेशन स्टोन बेगिनाच जावपाचे आहा, काकोराचे, बायगिणीचे. एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. थोडे लोक जे उलोवपाचे आहा ते लोक उलयतलेच. आनी एनजीओ ऑल्सो शूड बी देर. एनजीओ जायत आमकां टू चॅक मेटर्स, नाजाल्यार आमी कितें करतले अशें तेंचे मनान आहा. आनी कोणे तरी पॉलिटिकल कलर ह्या गार्बेजीक दिवचो न्हू. हो गार्बेज इश्यू जो आहा व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू आहा. पॉलिटिकल मायलेज गार्बेजीन मेळना. जर कोण पॉलिटिकल मायलेज घेवंक सोदता ह्या गार्बेजीच्या इश्यूआचेर केन्नाच मेळचे ना. जे 15-16 एनजीओ टायप लोक आहा ते तुज्या वांगडा रावतले टील दीस इश्यू डायज. मागीर ते तुका सोडटले. सो डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल इश्यू. तू गार्बेजीनसून वयर सरोंक शकना. म्हणजे एजिटेशन करून, बॉल करून सोल्युशन हाडपाक जाय. आय एम देअर फॉर सोल्युशन. आणि जे कितें चूक जाल्या ती हांवें म्हटलां चूक जाल्या म्हणून. 27 पंचायतीच्या वाटेनसून जी चूक जाल्या ती हांव मान्य करता. फॉर जे टँक ना, लिचेड पडटा, कोणाचे ट्रक ओपन आहा, ते वाऱ्यान प्लास्टीक खंय तरी वयता, उबान वयता, वाटेर वतात येता. आमी मान्य करता आमच्या वाटेनसून चूक जाल्ली आहा. आमी ती करेक्शन करूया. पॉलिटिकल रिवायवल म्हणटा पळय ते कोण चिंता की हे इश्यूआचेर जातले जाल्यार जावचें ना. तेणे बंद करचें. पॉलिटिकल रिवायवल जावचें ना. लोक व्हेरी सेन्सिटीव आहा ह्या इश्यूआचेर. आख्खे गोंयच्या लोकांक प्लांट जाय, बट आपल्या घरा सायडीक नाका. ते आमी योग्य जाग्यार घालया. जिंगा जाय पळय तिंगाच घालया. लोक खंय रावता तिंगा घालया नाका.
पण क्लीन करूया, प्रयत्न करूया क्लीन करपाक. हय सर, हे हांवें जे सांगलां हे तेंचे सारके डीप मायंडान वयतले. पॉलिटिक्स ह्या इशूआचेर करूया नाका. आय एम देर ओपन फॉर ऑल टॉक्स. आणि म्हाका खोशी भोगता आयज बाब विजय सरदेसाय पासून ताका इमिडिएटली ताका कळवलें, ताणें फोन मारलो म्हाका, मायकल वी आर वेटिंग फॉर यू. आवर एंटायर this team, that is the municipality plus like-minded people are waiting for you to come for a meeting. They want Levinson Martin, they want Dominic, they want आमचं सगळे जे हिंगा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे आमचे इंजिनियर्स आहात तांकां रावल्या ते की आमी बेगीतल्या बेगीन आय एम वेटिंग फॉर चीफ मिनिस्टर ऑल्सो टू कम. कित्याक हे प्रॉब्लेम जे आहा हे गोंयचे प्रॉब्लेम आहा, गोंयच्या लोकांचे प्रॉब्लेम आहा. आमी अशें ते निग्लेक्ट करूंक जायना. 4 लोक वेली मारता, बॉब मारता आणि कितें करता म्हणून फोन करूंक जायना. प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपाक जाय. आमी त्याच लोकांक घेवन सॉल्व करतले. आणि जे लोक अगेन्स्ट आहा, जे लोक आमचेर कोर्टान बसून केस घातले तेंच्या वांगडा बसून आमी सॉल्व करतले. तेंकां आमी कॉन्फिडन्सान घेतले. खूंय आमी चुकला जाल्यार आमी करेक्ट करतले. पूण पॉलिटिकल कलर दिवचो न्हू ह्या इशूआक. वेस्टाक पॉलिटिक्स ना. हो वेस्ट सगळ्यांचो आमी जनरेट करता लोक, नाल्यार वेस्टूच आसचो ना. लोक जो तर जनरेट करिना, आमी काटे खावपाक लागले आनी ती सुंगटाची बोडकां खावपाक लागले जाल्यार वेस्ट जावचो ना. वेस्ट आमी तयार करता घरांत. जो तर चिकनाची हाडां आमी खावपाक लागले जाल्यार वेस्ट आनी उरतलो. चिकनूय हाडले, हाडां हाडली, पाकाय हाडली. लोकांनी चिंतपाक जाय. तो चिकन खावपाक जाल्यार ती पाकां खंय तरी वयतली, तेजे झोवयो खंय तरी वयतल्यो. ते योग्य जाग्यार वचपाक जाय, खंयसरी उडोवंक जायना. हे लोकांचो वेस्ट आमीच क्रिएट केल्लो वेस्ट. आमी सॉल्व करपाक जाय, आमी ट्रीट करपाक जाय. लेट अस नॉट डू पॉलिटिक्स ऑन वेस्ट. आमी चूक जाल्ली आहा ऑन ट्रान्सपोर्टेशन आमी मान्य करता आनी मान्य करून आमी एक करेक्शन करतले आनी हो प्लांट बरे पैकी चलपाक जाय. दीस प्लांट शूड बी द मॉडल प्लांट फॉर दीस बेल्ट. आणि जो इन्सिनरेटर घालता आणि कितें घालता गोंयांत घालचोच पडटलो. एक खूंय येतलो तो हांव आतां उलोवंक शकना. इन्सिनरेटर वील कम इन गोवा. वी वील गेट क्लियरन्स फ्रॉम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आमच्या ऑफिसांसून क्लियरन्स, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट सगळे करतले आमी. जितके रुल्स आहा, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स ऑफ 2016, वी वील फॉलो दॅट अँड वील पुट अप अ इन्सिनरेटर. बिकॉज वी आर इट इज कॉस्टिंग अस. RDF जे उत्ता ते लोकांक हेचे न्हू अशेंच पडोंक ना. ते कोणा तरी उडोवंक ना, देवान उडोवंक ना. आमचे आदले कपडे, कोणाचे मोचे, कोणाची चेपी आणि कितें सगळे भाशेचो वेस्ट, प्लास्टीक वेस्ट, कार्डबोर्ड वेस्ट जे लोक हाडटा न्ही, टीव्ही हाडटा, कार्डबोर्ड काडून भायर उडयता, तो सगळो वेस्ट खंय तरी ट्रीट जावपाक जाय. आयज आमी 22,000 मोडून तो कर्नाटकाक धाडटा, 1 ट्रक. Imagine the number of trucks from all over Goa, all the municipalities, all the solid waste management आमचे हिंगासून, वेर्नासून, काकोरासून जे ट्रक्स भायर वयता, कितले पयशे आमी मोडटा पळय. 22,000 tons. So from here 22,000 tons have all over Goa. So all these things we have to finally take care. But Oslo incinerator गोंया एक येतलोच, खूंय येतलो तो आमी सांगिना आतां. आनी सालिगांवकारांनी तरी इतले मनान दवरचे न्हू की हिंगा येता म्हणून. हो जो फॅसिलिटी आहा जी आमी वाडयता, ही कॅपॅसिटी इज ओन्ली फॉर दीस 27 पंचायत अँड नॉट मोर दॅन 27. सो इतले आमी सांगून क्लियरिटी दिता की हो मॉडल प्लांट गोंयांत जो बांदला तो जाव उरचो आनी लोकांनी एका पॉझिटिव्हली पळोवचें की ही हो जागो जो आहा हो कचरो उडोवपाचो न्हू, हो एनर्जी करपाचो जागो. ह्या जाग्यार एनर्जी जाता, गॅस जाता आनी एनर्जी जाता. सो लेट अस स्टार्ट ट्रिटींग वेस्ट विच वी क्रिएट एज एनर्जी. आमचेकून सकला कंट्री आहा ते वेस्टाक वेस्ट म्हणना, कचरो म्हणना, ताका एनर्जी म्हणटा. सो आमी ही पॉझिटिव्ह तकलेन घेवया आनी ताका पॉझिटिव्ह एनर्जी म्हणया. फॉर वी रिक्वायर एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी जाय आमकां, गॅस जाय आमकां, गाडयो गॅसीचेर चलता, आमच्या घरा लागीं सिलिंडर आहा. हे जर तर आमी क्रिएट करतले जाल्यार वेस्टांसून क्रिएट करूया, इन्क्लुडिंग द वेस्ट ऑफ द ट्रीज विच वी काट, म्हणजे वी ट्रीम
तेची पासून एनर्जी आमचे कडेन हिंगासर आमी हाडटा आनी ते हितून घालता प्लांटार. वी क्रिएट एनर्जी. सो लेट अस थिंक पॉझिटिव्हली ऑन दीस अँड सी दॅट असले आनीक 4 प्लांट गोंयांत येवपाक जाय. थँक्यू. सरपंचाज, सेक्रेटरीज ही मीटिंग आयज आपयल्ली आमी टू bring a solution to the trucks plying from their panchayat up to the solid waste management plant. The trucks जे आहा तेंका थोड्यांक लिचड टँक्स ना, थोडे अनकवर्ड ट्रक्स येता स्पेशली डिझायन फॉर गार्बेज व्हेकल्स म्हणून तेंचे वयल्यान जे धाकणे आसूंक जाय, सो रावंड धाकणे आसूंक जाय ते ना. आनी हें जावपाकूच जाय एज पर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स. तेंकां नोटिसीज इश्यू केल्ल्यो 3 म्हयने पयलीं 4 म्हयने पयलीं. सम पंचायत्स हॅव कंप्लायड, सम पंचायत्स हॅव नॉट कंप्लायड. पीपल ऑफ सालिगांव आर अपसेट, पीपल ऑफ पार्रा आर अपसेट, वेल्ला कणकार आर अपसेट बिकॉज नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाच्यो जितके ट्रक्स आहात ते पार्रासून येता, वेल्ला कणकासून येता. आनी ते लोक सगळे ग्रामसभेक उलयत आसता की आमच्या घराच्या सायडीकसून मेन रोडारसून टिट्या वयरसून हे ट्रक्स ओपनली येता, ओपन ट्रक्स येता. आमी आयज डायरेक्शन दिल्लें आहा विलेज पंचायतीच्या सरपंचांक आनी सेक्रेटरींक की तुमचो ट्रक आमी प्लांटान भितर घेवचे ना इफ युअर लिचेट इज फॉलिंग डावन or if your truck is uncovered. Temporary they can cover it with tarpaulin till they build the body of the truck. Body बांदूकूच जाय, ते कवर्ड येवपाक जाय. लिचड टँकाक 1 म्हयनो टायम दिता आमी. सद्याक तेणी वेट वेस्ट जो आहा जो ट्रकान डायरेक्ट घालून हाडटाले आनी लिचड पडटाले ते बंद जावपा खातीर तेंकां ड्रामा घे म्हणून सांगलें. Solid waste management plant already has 150 drums. If the panchayats do not have drums, the director of panchayat was here. They are being told they can directly purchase. They can directly purchase without taking the approval from the director or BDO, because it is government to government purchase. They can directly purchase because it is emergency case. Saligaon Civic and Consumer Forum म्हणून एक ऑर्गनायझेशन हा. They had taken this government to court that earlier before the plant could come and they didn't want this plant to come up. So जेन्ना NGO म्हणजे कोर्टान वयतात की हो प्लांट येवचो न्हू, सालमोना स्प्रिंग पिड्यार जातली, बायो पिड्यार जातल्यो, पण फायनली हो प्लांट येयलो. चॅकमेट करपा खातीर NGO जायच. इट इज व्हेरी गुड, बट एट द सेम टायम दे ऑल्सो हॅव टू बी लिटल पॉझिटीव की ही फॅसिलिटी जर तर येयना जाल्यार आख्ख्या गोंयान आख्ख्या पंचायतींनी कितें जातलें, वॉट इज गोइंग टू हॅपन, वेर द पीपल आर गोइंग टू थ्रो द वेस्ट. अर्लियर पीपल इज टू मेक बिग बॅग्स and throw it on daily basis out of their cars. I'm talking about all the people, शिकलेले लोक, graduate no, even to the level of doctors, to level of lawyers, chartered accountants, had no other option. हांव ही नांवां कित्याक घेतल्या की हे सगळे शिकलेले लोक, टॉप ऑफ द क्लास, क्रीम लोक, हिंका पासून ऑप्शन नासलें की आमचो वेस्ट खंय उडोवया, आमी 3rd फ्लोराचेर रावता बिल्डिंगीन, कोण कलेक्ट करिना. सो ते पोटल्यो करताले, हाडटाले आनी मेन रोडाचेर वा रिवरान वा नल्ल्यान उडयताले. आयज ही 27 पंचायतींक आमी ही फॅसिलिटी दिल्ली आहा. आयज गोंयची बीच जर तर क्लीन आहा जाल्यार थिंगासरलो ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट ह्या प्लांटान येता. सो एटलिस्ट 30% ऑफ गोवाज प्रॉब्लम ऑफ ड्राय वेस्ट एंड वेट वेस्ट इज टेकन केअर बाय दीस प्लांट. दीस प्लांट इज अ रोल मॉडल फॉर अदर प्लांट्स टू कम अप. So we don't want people to gather and say that this plant is bad. So we are making them understand जे आमच्या वाटेनसून जे कितें रॉंग जालां ते करेक्शन करपा खातीर आमी आयज मिटींग घेतल्या. ही जे लिचड पडटा ते खऱ्यांनीच लोकांक त्रास जाता, सालिगांवच्या लोकांक जाता, आमच्याय लोकांक जाता कॉन्स्टिट्युएन्सीचे.
So we will make sure that this does not happen again, and we will monitor. जे थोडे जाण म्हणटा की सालिगांवच्या स्कुलान वास येता म्हणून, स्कुलान बसता ते भुरग्यांक वास येता, आमी मॉनिटर करता आतां. हांवें सांगलां यू कॅन इवन सेंड मी मेसेज ऑर कॉल मी. लेविन्सन मार्टिन, हू इज द मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस प्लांट, डॉमिनिक, आमचे जे धीरज म्हणून आहा, इंजिनियर्स आर देर ऑफ दिस प्लांट, तांकां इमिडिएटली कॉल करचे. आमी थिंगा येता स्कुलान. We will sit on the bench to find out whether it is really smelling or not. And if it smells, we will do the corrective measures. आमी हो प्लांट जेन्ना स्टार्ट केलो, हो प्लांट आमी चिंतले की this plant is going to be the role model for more plants like this to come up. We have been very successful. आतां थोडे लोक जे उलयता की लिचट पडटा ती खऱ्यांनीच पडटा, ती बंद जावपाक जाय, ती आमी करेक्शन करतले. एक्झिस्टिंग कॅपॅसिटी जी आमी इन्क्रीज करता इज नॉट फॉर अदर विलेज पंचायत्स, इट्स फॉर द 27 पंचायत्स ओनली. दे हॅव बीन डुईंग नाव 95 to 100% कलेक्शन ऑफ वेस्ट इन देअर विलेज. अर्लियर वेन द प्लांट स्टार्टेड आमकां 100 tons येताले, तेच पंचायती थोडे कलेक्शन करताले, कित्याक उरलेले लोक भायर उडयताले, रेस्टॉरंटान नल्ल्यांनी उडयताले, रिवरान उडयताले. आयज लोक सेन्सिटीव जाला. लोकांनी पळयलां की प्रायम मिनिस्टर आमचो नरेंद्रजी मोदी आपूण वेस्ट खूद कलेक्ट करता बिचा वयलो, आनी तो सांगता स्वच्छता ही सेवा. हे आमकां महात्मा गांधीनूय सांगलेलें. हे विचार फुडें व्हरपाक आनी आमचे धाकटी भुरगीं जी आहा तांकां भुरगेपणारसूनच ही इन दीस गुडनस हॅज टू गो इन दॅम, दीस गुड हॅबिट्स हॅज टू बी कल्टिवेटेड इन दॅम. सो दे आर the future of this country who will say that आमची कंट्री आयज क्लीन जाली. हे करपा खातीर आमी वी वील मेक स्टार्ट डुईंग प्रोग्राम्स इन ऑल द स्कूल्स टू एड्युकेट द चिल्ड्रन ऑल्सो that they have to take this up in a bigger way in the larger interest of the state and the country. की स्वच्छता ही सेवा, क्लीन आमचे गोंय आसपाकूच जाय. आनी असले प्लांट आनीक येवपा खातीर जे आमी प्रोसिजर स्टार्ट केला ते आमी बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले. जो इन्सिनरेटर तुम्ही घालता म्हणून सांगले, गोंयान खंयसरूय घालतले? एक जाग्यार गोंयान जिंगा लोक रावना, कित्याक ते इन्सिनरेटराचो असो वास बीन तसो कांय येना. इन्सिनरेटर इज टू इन्सिनरेट द प्लास्टीक या ओल्ड क्लोथ, शूज, सॉक्स, जे कितें तुका नाका, तूं वेस्ट म्हणटा, जी गार्बेज म्हणटा तूं, ती इन्सिनरेट जावपाक जाय. दीस इज ओनली ड्राय आय एम टॉकिंग अबाउट. असले सिंगापूर इज अ व्हेरी स्मॉल कंट्री, व्हेरी स्मॉल कंट्री, थिंगा असलो इन्सिनरेटर आहा. आतां आमी नॉर्वे वयता, स्विडन वयता, हे पळोवपाक वयता टॅक्नॉलॉजी. ते कंट्री वेस्टाक वेस्ट म्हणना, ते एनर्जी म्हणटा. एनीथींग वीच इज वेस्ट दे क्रिएट एनर्जी आउट ऑफ इट. जे लोकांक कितें वस्त नाका ते लोक अशे रोडाचे सायडीक उडयना, ते कॉर्पोरेशनाक दिता, म्युनिसिपॅलिटीक दिता, आनी ते वचून तेजी एनर्जी तयार करता. सो जितके वस्तू अनवॉन्टेड थिंग्स इज बीन क्रिएटेड इन टू एनर्जी. सो दे कॉल एनीथींग वीच दे डोंट वॉन्ट इन इज एनर्जी. गिव दीस फॉर एनर्जी म्हणटात ते. So that word they are using, that is being cultivated at a very young age. Small kids going in school call anything what they don't want as energy. So what we have noticed is the people from Saligam, they are not against of this present plant, they are just opposing or its expansion. See, expansion is not for other panchayats. Expansion is only for the present panchayats because they are doing 100% collection today. जेन्ना 1.5 वर्सां पयलीं ते कलेक्शनाचेर व्हडलो हो भार घेयनासले, आयज लोक सेन्सिटीव जाला. लोक कचरो व्हरून रोडार उडोवंक सोदिना, नल्ल्यान उडोवंक सोदिना, तांकां लॉस करता. लोक कोण तरी पिक्चर काडटा, तेणी कोण तरी मोबायल घेवन फोटो काडटा की हो येदो व्हडलो मनीस थिंगा नल्ल्यान उडयलो म्हणून हेणें कचरो सद्दां व्हरून उडयता म्हणटा. सो ताका लॉस जाल्या ती. तो मनीस पंचायतीक कडेन दिता. पंचायतीचो गार्बेज कलेक्टर घरा वयता आनी गार्बेज कलेक्ट करता. सो ही फेसिलिटी जेन्ना मेवल्ली आहा लोकांक, तेन्ना लोक 100% दिता तुका. सो ती कॅपॅसिटी वाडली, प्रत्येक पंचायतीची कॅपॅसिटी वाडली. सो वी आर लुकिंग एट द फ्युचर एंगल that this plant in this North Goa coastal belt, the number of restaurants which are increasing,
the number of households which are increasing, the number of flats which are increasing, तेंचो वेट वेस्ट हिंगा येवन एनर्जी जावं, ड्राय वेस्ट बेल आउट जावन सिमेंट फॅक्टरीन वचप RDF. सो हे आमी करतलो जाल्यार म्हाका दिसता ही फॅसिलिटी जी आयज कोण म्हणटा वास येता, वास जर बंद जावपाक जाय जाल्यार तुजी वेस्ट हिंगा येवन पडोंक पारना, वेस्ट हिंगा येवन ट्रीट जावपाक जाय इमिडिएटली. जो आमचे कडेन हे आहा भितर मशीन आहा ते काडून आमी रिप्लेस करता, मातशें व्हडलें घालता. This is only for the 27 Punjab because they are giving today Just replace 140 tons जो वेस्ट आमकां ह्या दिसांनी येता. सीजन स्टार्ट जावंक ना अजुनी. आतां सिजनाक अनदर 100 tons येतलो बिकॉज द शॅक्स जे वेस्ट जनरेट करता वो प्रायवेट हट्स एंड रेस्टॉरंट्स तोय वेस्ट हिंगा येतलो. आय एम टॉकिंग अबाउट द बीच. ट्युरिजम डिपार्टमेंट जो वेस्ट कलेक्ट करता तो हिंगा धाडटा, तो इन्क्रीज जातलो. द नंबर ऑफ गेस्ट हाऊसेस विच पीपल आर ऑपरेटिंग इन सालिगांव, इन कलंगूट, इन अंजुना, इन आसागांव, सो that waste is going to increase. The tourists who are coming to Goa is going to increase 2 folds, 3 folds, 4 folds. So तो वेस्ट जो क्रिएट करता तो हिंगात येवपाक जाय. सो त्या खातीर ही फॅसिलिटी आमी इम्प्रूव करता, तेजे वयर कांय ना.